येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेळाचे हेडलाईन्स. पेडण्यात दिव्यापंदा काळोख वयर आरटीओचे ऑफिस सकयल पार्किंग स्लॉटात रात्रीच खेळ जाले. फोर व्हीलरींनी अनैतिक गजालींक ओतो, पेडणेकारांक दुबाव. बरोच तापला लोटलेचो पूल. शेतां काबार करून पूल नाकाच. कशेच येवपाक दिवचेनात शेतांतल्यान पूल. लोटलेकारांनी शिटकायला सरकाराक. मोरजे सड्यार 13 बोरवेली सील. बेकायदेशीर रितीन बोरवेलींची आयली कागाळ. WRDची खर कारवाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडण्यात दिव्यापंदा काळोख पातळा. पेडणेकारा खातीर पार्किंग स्लॉट आसा. वयले वाटेन आरटीओचे ऑफिस आसा. सकयल काळखांत पार्किंग स्लॉटात सावळ्यांचो खेळ चलता. लागींच पुलीस स्टेशन आसा. अजापाची गजाल म्हटल्यार सदचे पार्किंग सोडले जाल्यार 60 गाडयो पोंदाक पडून आसात. गाडयांनी अनैतिक गजाली चल्ल्यात. पेडणेकारांनी दुबाव उक्तायला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हांव जो आतां उबो आसा ती ही सगळी पार्किंग लॉट पेडण्याची जी आमच्या ट्रान्सपोर्ट तेंचे कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरान वयर बसता आनी ही सकयल जी आसा ती पार्किंग लॉट कोणान तरी भायर हेका दिल्लेली आसा. आमच्या आउटसोर्सीस कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लेली आसा. हांगासर आमकां अशें आयकूंक येयलां की हांगासर खंय रात्रीच खेळ चाले अशें चल्लां खंय की एक गाडी जवळ जवळ म्हाका दिसता फाटल्या वरासभर सुद्दां काडूंक ना अश्यो गाडयो आसा. धूळ खावन आसा. आतां त्यो कोणाच्यो हेचेर कोणाचोच हें ना, पांय पोसना. रातच्यो खंय ह्या हेतून गाडयो खंय हालता तेतूंतल्यान खंय धुंवर येता अशें आयकलें. एग्जॅक्ट कितें टोन तो कळोंक नासल्या कारणान आमी आयज येयले. आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचो जो एक मनीस आसा तेकाय बी विचारलें, भायरय विचारलें. आनी आमकां एक अशी गजाल कळ्ळी की रातच्या टायमार हांगासर खूब अनैतीक धंदे चलता. कारण तुमी पळयले आसतले CCTV सगळ्याक आसा पण एक CCTV कॅमेरा चलना. कोणेच हालोवंक नासलेल्यो गाडयो सुद्दां हांगा आसात. आतां त्यो कित्याक दवरल्या आनी त्यो कोणाच्यो हें कळपाक मार्ग ना. आतां कोण सोदतलो. RTO म्हणटलो तुमी कंप्लेंट दिया मागीर आमी रियॅक्ट जाता. पुलीस म्हणटले तुमी कंप्लेंट दिया मागीर आमी हांगासर येता. तेका एकूच उपाय हांगासर इन्सिडंट कितें तरी जालो काय सगळी डिपार्टमेंटां धांवतली. ही जी गाडी दिसता पळय न्हू ही आतां ना म्हटल्यार वर्स 1.5 वर्स दवरल्या सारकी जाला. मागीर जेन्ना बस स्टँड बांदला पळय थंयच्यान काही गोश्टी हांगा जे दवरलेले आसा आनी तशेंच दवरल्यात. आतां डिपार्टमेंटान हो जो पार्किंग लॉट जो आसा तो कोणाक तरी चलोवपाक दिला आनी चलोवपाक दिला खंयचे कोणाक तरी भायल्या मनशाक दिला. आनी आतां अशी स्थिती आसा जी हांगा जे मॅक्झिमम गोश्टी म्हणजे आमकां खबर आसा ते हितून आमी आतां जे पिवना कडेन सुद्दां उलयताले तेन्ना लक्षांत आयलें टोटल 60 व्हेहिकल जे आसा 4 व्हिलर हे पयलीं पासून हांगाच आसा. आतां 60 व्हेहिकलाचे 50 रुपया प्रमाणे जर आमी कावंट जर केले जाल्यार वर्षभराचे जे हांगासले जे हे आसा म्हणजे भाडे जर काडले जर न्हू जाल्यार कितली एमावंट पेंडींग आसा ती पळयात. आनी जेन्ना आमी तांकां अशेंच म्हटलें बाबा ते कित्याक काडिना तर म्हणपा लायक हांगा काही ओनर येतात आनी ते म्हणटात आमी पुलीस तुमकां जाय तें करा म्हणून. म्हणजे पुलीस जर मनमानी करपाक लागले आनी जर हांगा अशेंच जर दवरपाक लागले जाल्यार दुसरो कोणें दवरतलो तेंय ना. हांच्या घरांकडे पार्किंग वेवस्था ना म्हणून हांगा फुकट मेळटा म्हणून हांगा दवरल्यात आनी दादागिरी करून पयशे दिवप ना अशा पद्दतीची सिच्युएशन हांगा चालू आसा. दुसरी गोश्ट तुमकां सांगता भरपूर गाडी अशें आसात की हांगा रातच्या गाडयांनी आवाज येता आनी गाडी हलपाक लागता. म्हणजे एक्झॅक्टली कळना कित्याक घालतात ते. मागीर पिवनांक विचारतकच लक्षांत येता की बियरीचे बाटले सकाळचे मेळटा आनी कंडोम मेळटा. हे वायट गोश्ट. हे कितल्याच कारणां खातीर म्हणटा हांव की जर आयज जर तुमचे कडेन कंडोम मेळ्ळा जाल्यार फाल्यां सकाळी थंयसर ड्रग्साचो वेव्हार कित्याक चलूंक शकना. इवन ते इतलेच न्हू तर हांगा हे सुद्दां चलूंक शकता. म्हणजे प्रॉस्टिट्युशन जो प्रकार आसा तो मोठ्या प्रमाणात हांगा रातचो चलता. हांगा रातचो ऑन आसता तर रातचो भायर बोर्डाचेर मारलेले आसा सकाळी 7 ते रातचे 10 म्हणून. पण जेन्ना आमकां लक्षांत येता की सकाळी 7 येता तो पिवन आनी परत हांगाच्यान ताका म्हापसा वचपाक बस नासता. मागीर ती लास्ट बस 7 पर्यंत आसता. मागीर तो 7 परत वता. म्हणजे 7 to 7 त्याच्या उपरांत जे हांवें म्हटलें तशें ते बंद कित्याक करिनात तर ते लॉक मारून वचूचे न्हू.
पूण प्रॉब्लेम असो लोक जे म्हापसा पणजेचेर हांगा दवरून कामाक वतात ते येतात 9:00 9:30 10:00 आनी मागीर तांकां जी गाडी भितर आसतली म्हणून ते लॉक करीन वचना. पूण तेचो परिणाम असो जाता की हांगासले जे गाडयांनी हालपाक जर सुरवात जर जाली आनी भायले जे भुरगे जे आमचे तवनास भुरगे आसा पळय ते आपल्या चेडवांक बीन हांगा जर घेवन जर येवन जर नाका जाल्यार प्रकार करपाक लागले जाल्यार सामकें वायट हे. सकयल गेले त्यो गाडयो थंयच असतात. ते गाडयो कोणाच्यो आनी काय ते कितें कळना कोणाच्यो बाबा त्यो गाडयो. म्हाका दिसता बस स्टँडार आसतले तांकांय कितें खबर नासतली अशें म्हाका दिसता. अशें पार्किंग लॉट तुमचे आसा न्ही, पार्किंग रे सकयल हां तेजे सीसी खंय आहा, CCTV कॅमेरा कनेक्शन खंय आहा? हां आयकपाकच येना काय? हां आणि कदंबा येवच्या पयलींच बना कदंबा पयलीं ताब्यान दिना हेंच्या हां कदंबा पयलींच बना बरं आहा कनेक्शनच दिवंक ना अजून. हांगासरल्यान पुलीस स्टेशन फक्त अर्ध्या किलोमिटराक आसा. आतां जर अर्ध्या किलोमिटराक पुलीस आसा जाल्यार हांगासर कितें येवन ते गस्त मारिना. रातचे हांगासर ह्या पार्किंग लॉटान खूब भानगडी जाता. आमच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां दाखोवन दिवं शकता कित्याक रातचे हांगासर खूब भानगडी जाता आनी तेचे परिणाम सकाळी उठल्या उपरांत म्हणजे तो जो टिकेट चेकर येता तो हांगासर क्लीन करपाक येता तेन्ना ताका सगळे वस्तू मेळटा. बियरीचे बाटले मेळटा, कंडोम मेळटा. जाल्यार हांगासर कितें घडटा हें पळोवपाक सगळे अपयशी ठरलेले आसा. डिपार्टमेंटाचे जे वयर बसले ते सकाळी येता आनी सांजचे 5:00 चल्ले. ते म्हणटा आपली ड्युटी जालें सोंपलो. पण बाकीचे हें कोणें करप? हे जे कोण येता भितर येता ड्रग्स घेवन आरे हांगासर व्हडलो बिजनेस करूं येता ड्रग्साचो, प्रॉस्टिट्युशन व्हडलें करूं येता अशी ही जागा. आनी एकट्यान ह्यो गाडयो लावन दवरलेल्यो आसा त्यो इमिडिएट काडपाची गरज आसा आनी पार्किंग लॉट हो सगळो साफ करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि ओमकार देशप्रभू. लोटले येवपी मोठ्या पुलाचो विशय बरोच तापला. शेतकारांनी सरकाराक धारेर धरला. फुडारी फकत वाऱ्यार उलयतात. पर्यावरण मंत्र्याक पर्यावरणाचो सांबाळ करपाक खातें दिला. पर्यावरणाची नाशाडी करपाक न्हू. आमी शेतांतल्यान पूल कसोच येवपाक दिवचे नात. शेतां राखपाक आमी मार खावपाक लेगीत भियेनात. लोटलेकारांनी सरकाराक शिटकायला. कितलीशींच वर्सां जाली लोटलेकार शेतां कोसोवन आपले पोट भरतात. पूण आतां सरकाराचो दोळो लोटलेच्या शेतांचेर पडलो. सरकार थंय पूल बांदपाक पळयता. थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक पुरायेन विरोध केला. सरकार कृषी संस्कृतीचेर उलयता जाल्यार लोकांची शेतां कित्याक काबार करतात? फुर्योज जाल्ले लोटलीकार विचारतात. आमचो आनीक एक पावट गांवचो सगळो लोक एकठांय जाल्लो. कितें आवाज जाल्लो की PWD ऑफिशियल्स हांगासर येवपा आसले म्हूण. सो लोक दावराचे सान तेंची वाट पळयतालो. सो शेवटी ते येयले आनी लोकांनी आपणाची मागणी कितें आसली दाखयली. थोड्या लोकांनी नुस्तीं हजना कितें पिकता तें शेवटे जावं काडो तें सगळें नुस्तें धरूनय दाखयलां. लोकांनी जें शेत रोयलो आहा तेंवूय दाखयलां. बांदार जे व्हेजिटेबल आमगे जे रोयताय तेंवूय दाखयलां. आनी हे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स PWD ऑफिशियल तांकां एकूच मागणी केल्या आनी म्हाका दिसता तांकांय तें पटलां. ते एग्री जाले की ह्या शेतांतल्यान ब्रीज हो जावपाक शक्य ना. म्हणून आमचो गांवचो लोक सगळो खूश आहा आनी गांवचो लोक तांचे कडेन एक अपेक्षा करता की हो आयज जे तांचे मनांतलें मातशें आमकां दिसून येयले ते भशेन हो ब्रीज हे वटेन ह्या शेतांतल्यान जावपा ना. लोकांनी तेच बरोबर सांगलां आमी कशेय भाशेन ह्या शेतांतल्यान हो ब्रीज करपाक दिवपा नाय. आमी लोक रस्त्यार येवपा रेडी आसतले, लोक मार फार घेवपा रेडी आसतले, लोक मरपा सुद्दां रेडी आसतले. आमगे जाणटो आहा तो देखून सांगता आमगे फाटले पिळगेन ही शेत रोयलें पोट भरलां आनी फुडले पिळग्याकूय आमी शेतां सांबाळून दवरतले. आमगे मागणी आमी तेंचे मुखार दवरले आनी तांकांय समाधान जालां की हेवटेन ब्रीज जावपा ना म्हूण. जावपा जाय आमदार ब्रीज जावपा जाय. ब्रीज जावपा जाय हो ते एक वाटेन तेंची ट्रॅफिक स्टडी प्रमाणे आमकांय समजलां. पूण तेंची ट्रॅफिक स्टडी आहा ती खंयचे वाटेन न्हू मारगांव टू कोंडा हेवटेन ट्रॅफिक स्टडी तेणी करूं ना. ती सुद्दां ट्रॅफिक स्टडी केन्नाची 2016 आतां तेंची प्रेझेंट ट्रॅफिक स्टडी ना. ब्रीज बेश्टो जावपा जाय म्हणलें म्हूण तेंवूय जायना. वाऱ्यार उलयता ते हांव सांगता. गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी 20 crores तेका ओल्ड एक्झिस्टिंग ब्रिज तेका सँक्शन केल्ले आहाय 20 crores आनी तेजें लायफ मोर देन 20 years ते 20 crores एक्सपेंडिचर केला. मोर देन 20 years तो ब्रिज उरता म्हणून सांगला. डॉक्युमेंट सांगताय. सो आनी ब्रिज जाय कित्याक लोकांचे शेत पाड करून. आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर आमगे आनी एक रिक्वेस्ट
एनवायरमेंट मिनिस्टरा एनवायरमेंट राखपा दिलो आहा पोस्ट एनवायरमेंट पिड्यार करपानी एनवायरमेंट काबार करपानी वो आमगे फुडले 1000 वर्सां फाटी लोकांनी शेत उत्पन्न केल्ली आमगे सगळी 1000 वर्सां फाटी तील डेट ही शेत रोयताय म्हणटच एनवायरमेंट मिनिस्टर आमगेलो आनी एक रिक्वेस्ट आहा ही जी फुडली फाटली पिळगेन जी शेतां तयार करून दवरलेली आयज पर्यंत लोक रोयता ती फुडली पिळगे पासतूय तेणें सांबाळून दवरची नुस्तेकारांक उलोवपाचें कितें आहा आतां आमी थिंगा शेत वयताय आनी सगलो गव्हर्मेंट कितें म्हणटा सदां एग्रिकल्चर म्हणटा न्ही एग्रिकल्चर जाल्यार आमगे ओन शेत कित्याक वता आमी रोयताय न्ही आनी तें नुस्तें पोसयताय तेतून आतां दोन देव येयलो सकयल देंवलेलें ते भायले हाडून दाखयता तुमकां जाय जाल्यार तें नुस्तें दाखयता हांव गेलें थिंग देंवन आतां तुमी मिटींग आहा हांव धांवमान येयलाय आनी नुस्तें भावना म्हण नुस्तें धरतालें आमी तें शेत रोयताय नुयताय आनी तें भात भराट तरेन आमी उदक भरताय आनी तें नुस्तें पोसयताय असलें आनी तें नुस्तें मारताय आनी मागीर आमी त्या शेता पयशे मेळटाय ते आमी कामाक उजार करताय आमी फ्रीज नाका न्ही आमी रोयताय न्ही तें शेत अशें म्हणटाय आमी आमकां सेफ कर आनी हुंच्यान सेफ करून व्हर म्हळ्यार आमगे शेत सांबाळ्ळी आमकां हांव आतां दोन घेवन आनी जाल्यार आनी दाखयता तुमकां तेंचे हें आयकोपाक येयल्लो विलेजर्सांचो तें म्हाका दिवपाचें ना विलेजर्सांनी कितें सांगलां तुमकां विलेजर्सान कितें सांगलां जाणा ते हांगा पॅडी फील्ड कल्टिवेट करता आफ्टर हार्वेस्टींग पिसिकल्चर करता म्हणून आनी थंय अलायनमेंट शिफ्ट कर म्हणून सांगलां आनी 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 अशें हें आयलें की ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फिल्ड्स म्हणून सांगलां गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत समरिता खणगांवकर आणि भक्तीबे वाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मोरजे सड्यार WRDन 13 बोरवेली सील केल्यात. ह्या सड्या वयल्या प्लांटात बेकायदेशीर रितीन बोरवेली मारल्यात अशी कागाळ आयल्या उपरांत आयज ही कारवाय जाली. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता आमी आसा ते मोरजे आसा जे गंगा रेड्डीचो जो प्लॉट तेणी घेतला मोरजे वयर पठाराचेर थंय आसा आनी तेणेन कशें कितें डेवलप केला ते पळयला तुमी. आतां तुमी पळयता की WRD एज पर तेंचे हायर ऑथॉरिटी ते आतां सील मारपाक येयले. हांगासर कोणी तरी कंप्लेन केल्ली आनी ईन स्पेशल तांकां धाडलेलें आसा की हांगासर इलिगल जर बोरवेल आसा जाल्यार ते सील करपाचे. आतां पळोवंक गेल्यार आमचे पेडण्याचे ऑफिसर येवन गेले आनी तेंच्यांनी 13 बोरवेल सील मारलेले आसा. तांकां 3च बोरवेल तांकां दिल्लेले आसा. बाकीचे सगळे इलिगल असल्या कारणान हे सगळे सील मारले. सर आमच्या एक कंप्लेंट येयल्लेली रिगार्डिंग दी इलिगल वेल्स कन्स्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली आमी पावले हांगा. कितले वेल तुम्ही आता आयज सील मारले? आयज टोटल 13 वेल्स सील केले, सील करता चालू आसा इन प्रोसेस. आउट ऑफ दॅट प्लस 3 वेल्स आर लीगल दॅट वी आर नॉट गोइंग टू टच. ओके, टोटल एरिया कितली कवर केला तांच्यानी अशें कितें आसा? एरिया आसा अराउंड 6 लाख समथींग कितें. दॅट आय एम नॉट अवेर, म्हाका खबर ना. ओके, कोणाची प्रॉपर्टी? एज पर अवर रिकॉर्ड इट इज रेड्डी गंगा रेड्डी इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड. मोरजी. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि भक्तीपै बाळगी. वास्को कोळसो प्रदूषणाचो विशय दिसान दीस वाडत आसा. जे कामगार काम करतात ताची सुरक्षा ना ते दिसपट्टे दुयेस पडटात. एक दीस वास्कोच्यान ब्लॅक रेव्होल्युशन सुरू जातले. गोंयकार सुसेगात न्हू, एकदा गोंयकार उठल्यार परत बसचे नात. कोळशाचो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लायात. एल्विनो आरावजोन सरकाराक शिटकायला. वास्को बंदर शारांत कितलीशीच वर्सां जाली कोळशाचे प्रदूषण लोकांक सतायता. मुरगांवचो आमदार आनी MMCच्या नगरसेवका सयत फुडाऱ्यांची आश्वासनां आनी लोकांनी बोवाळ घालून लेगीत ठोस परिणाम दिसले नात. मंगळारा पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसीचो आदलो फुडारी नाझीर खानान परिस्थितीचेर भर दिलो. फुडारी तडजोड करपाची शक्यताय आसा असो हुस्को उक्तायलो. लोकल्स आनी भायलेय काम करतात. आमची तेंची पोटार मारपाचें ना. द मेन इश्यू इज जे पळय काम करतात तेच सीक आसा. तुमी एकांनी तर प्लांटार वचत कोलाच्या इवन ते काम करतात तांकां कांयच सिक्युरिटी ना.
तुमकां याद आसतलें आय डोंट नो हांवें पळयलां जेन्ना मीन हँडल करताले न्ही तेन्ना भुरग्यांक ते मास्क दिताले आनी गॉगल्स आसताले सो दॅट दे इनहेल लिस्ट pollution. Why get dirty cargo? Get better cargo, get clean cargo. Instead of sending the granites to Mangalore and other ports, get it over here. Training ते इथून झाला तुम्ही कोण स्टॉप करना ती कोणाची जाऊ. I am not taking any name of the corporate house. But you try to get green cargo. पहिले तांदूळ येताले, साखर येताली. Lot of timber is getting exported. Do it. कोणाचे पोट वचपाचें ना. So get clean cargo. Don't choke us with this black dust. A day will come, there will be a black revolution as there was a green revolution. It will start from Vasco and it will be harmful for everyone. Once the people get up, I म्हणटा न्ही गोंयकार सुसेगाद म्हणून एक पाट गोंयकार उठल्यार गोंयकार मागीर परतून बसना. जावं JSW जावं हे सगळे मोदीचे चमचे म्हणटाले पयलीं सो आतां तुमचो एक नवो MP आयला सो विल यू टेक अप दिस इश्यू विथ हिम एंड रिक्वेस्ट हिम टू रेज इट इन देयर 100%. If he back out also, we'll be going against him. When he promised the people of Goa that he will take a issue of all the things which I have raised before the election, and if he don't do, we are the first person to go and attack him. See, तो कोण बी असो, तो काँग्रेस असो, BJP असो, बट तुम्ही यू आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पब्लिक. तुम्ही पब्लिक लागून काम करा, तुम्ही गोव्याक लागून काम करा, तुम्ही इंडियाक लागून काम करा. तुम्ही पैशाक लागून काम कर नाका. तुम्ही चिंता की पार्लिमेंट पावला की लॉट्स ऑफ बॅग्स विल कम टू मी. नो, द पब्लिक इज देयर. पब्लिक इज सायलेंट किलर. सगळ्यात सायलेंट किलर पब्लिक. आणि हे पार्टी सायलेंट वोटिंगान हॅव गिवन द रिझल्ट टू द BJP. What is the basic demand? म्हणजे what is आता तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, you have spoken about की कोर इशू क्लियर जालो ना. सो what is your demand? Will you be writing मोर्चा, protest, anything in your mind? मोर्चा सी हांव तुका एक सांगता, आमचे पब्लिक आमकां सपोर्ट केला न्हू, आमी फाल्यां मोर्चा करपाक शकता. वन मॅन कॅनॉट डू एनीथिंग. वी वॉन्ट पब्लिक सपोर्ट. इफ पब्लिक फील्स बाबा वॉट नजीर इज स्पीकिंग इज करेक्ट 100%, they will support me. If not, then I have to fight alone. Without any morcha, whatever I can do, I will do till end. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खडगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कमी चड प्रमाणात हांगा थंय पावस कोसळटा. सदच्या सप्तकात शांतताय दिसली तरी IMDन सप्तकाच्या शेवटाक मेरेन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट दिला. वादळी वाऱ्या सयत कांय कडेन उटंगराचो पावस पडटलो. लोकांनी सादूर रावचे, हवामान विभागान सल्लो दिला. पावसाच्या विसवाक लागून वातावरण मातशें उष्ण जाला. बुधवारा तापमान 32 आनी 26 मेरेन आसतले असो अदमास आसा. 6 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट. येता त्या दिसांनी उटंगराचो पावस. बुधवारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्याक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीसच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.